बरें उलयलें बरें, आमचे विशीं वायट उलयलें बरें, आमचे विशीं कितेंच उलोवंक ना बरें. तो आमचो रचणार, आमचो देव, तो म्हजे विशीं कितें चिंता तें दोळ्या मुखार दवरून आमी वावर करीत वचूंक जाय. तो कसलोय वावर जावं आमचो करीत वचूंक जाय. आनी तो आमकां इनाम दिता. हें आमकां आयच्या वाचपांतल्यान शिकूंक मेळटा. दुसरें, फकत आमकां पाद्री माद्रींची गरज इतलीच ना, वय तांची आसा, आमकां फुडारी जाय. पळय आमकां इगर्जेन बरें गायन करपी जाय, वाजोवपी जाय, वाचपी जाय, साक्रिस्तीन काम करूंक जाय, नितळसाण करूंक काम जाय. आमच्या समाजान बरे फुडारी आमकां जाय, सरकारी अधिकारी जाय. आनी हे सगळे देवाची आनी मनशांची सेवा करतात न्ही, म्हणटच पीक जायतें आसा. असले वावराडी आमकां जाय. बेश्टे सादे चालते वावराडी न्हय, देवाच्या मोगान आनी मनशांच्या मोगान भरलेले आनी देवाची आनी मनशांची निस्वार्थी सेवा खऱ्या मनान आनी काळजान सेवा करपी वावराडी जाय. आनी तसले वावराडी आमकां मेळूंक आमी देवा कडेन मागूंक जाय.